आम्ही काम सगळ्या मतदारसंघात केल्लें आसा। आम्ही आमची तयारी दवरपाचे ठरयल्लें आसा। युतीची बोडली अजून बसून खंयच फुडें वचूं ना। भाजपाची आम्ही वाट पळयता आणि काही निर्णय आमचे ह्या केंद्रीय समितीत जाल्ले आसा। कोड ऑफ कंडक्ट आचारसंहिता लागसर हे निर्णय आम्ही राखून दवरिल्ले आसा। तुम्ही कितली जागा मागतले भाजप कडेन? भाजप कडेन जागो आम्ही पयलीं मागिल्ल्यो, पूण केंद्रीय समितीचे म्हणणें दुसरेंच आसा। त्या खातीर थोडे निर्णय आम्ही राखून दवरल्या। युतीची बोडली भाजपा कडेन जावना, आमची थोडी कंडिशनां आसा। आमी भाजपा कडेन 2012 युती केल्ली तेन्ना आमी गडकऱ्या कडेन उलोवन ह्या गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार जर आसतलो जाल्यार आमी युती करतले अशें आमी त्या वेळार तांकां संकेत दिल्ले। त्या प्रमाणे 2012 मनोहर पर्रीकर लिडर जाले। त्यांच्यातलोच एक मुख्यमंत्री आमचेर लादलो गेलो। तुमचो विश्वासान घेवना? आमकां विश्वासान न घेता तांणी लादलो गेलो। तेन्ना आमचें अजून आव्हान आसा, अशें लिडरा अंडर आमी फुडें वचूंक शकना। हो केंद्रीय समितीचो निर्णय जाल्लो आसा। त्यांनी त्यांचो लिडर जाहीर करचो सारको, ताका शपथ दिवची आणि युतीची बोडली त्यांनी करची। शपथ दिवन त्यांनी करची, चेंज करतो अशें तुमच्या आणि करची आणि त्यांनी हे करचे। कारण आमची युती ठरावीक आशिल्ली की मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतलो आणि आमी युती करतो। सो हो मुख्यमंत्री अपयशी ठरला सगळ्या बरोबर वचपाक। एटलीस्ट युतीचो धर्म पाळनासतना ज्यांनी त्याने कारभार त्यांनी चलयला आमकां विश्वासात घेवना। त्या खातीर केंद्रीय समितीचे अशें मत आसा की त्यांनी लिडर चेंज करचो आणि कोण तो योग्य लिडर दिवचो आणि त्या नंतर आणि गोवा सुरक्षा मंच म्हणतात तुम्ही असल्या बरें जातलें म्हणून, त्या काय तुम्ही विचारात आसा? आमी अजून कोणाकडे युतीची बोडली करूं ना। आमी अजून युतीच्या सरकारात आसा। कोड ऑफ कंडक्ट आचारसंहिता ज्या दीस लागतली त्या दिसानंतर आज घेतिल्ले सगळे निर्णयाची घोषणा जातली। मगो पक्षाचे वर्चस्व हे 22 ते 23 मतदारसंघात आसा। आज आम्ही केंद्रीय समितीची जी बैठक आपयली ती बैठकीचो विषय इतलोच आशिल्लो की 11 तारखेक 4 वरांचेर मगो पक्ष म्हाळशेक नाल दवरून आपलो प्रचार सुरू करता निवडणुकीचो आणि त्याच दिसा सांची फोंड्या तिस्कार पहिली जाहीर सभा मगो पक्षाची घेवपाचो निर्णय जाल्लो आसा। मगो पक्षाच्या आनी एक ठराव जाला तो असो की 30 डिसेंबर पर्यंत इच्छुक उमेदवारांनी मगो पक्षा कडेन अर्ज करचो। त्याच्या नंतर मगो पक्षाचो पार्लमेंटरी बोर्ड फॉर्म जातलो आणि ह्या अर्जाची छाननी केली वतली।